काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या इफीची तयारी निमण्या पावण्यार पाविल्ली आसा. दर वर्सा जेन्ना इफी जाता तेन्ना कांय ना कांय कारणाक लागून थंय बोवाळ जाता आनी तो चित्रपट महोत्सव वाद्याच्या भोवऱ्यान तो सुरू जावच्या पयलींच पावता. हे फावटी व्हडलो वाद जाल्लो ना, एक्सेप्ट एक वाद जावपाचो आशिल्लो, तो म्हणजे गोंयकार चित्रपट निर्माते जे आसा तांणी आपल्या खातीर स्लॉट मागिल्लो आनी प्रॉमीस केल्लो आसा. मनोहर पर्रीकरांनी प्रॉमीस केल्लो आसा आनी DFFचे डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवलांनी प्रॉमीस केल्लें आसा शंकर मोहनान की तांकां स्लॉट दितले. ह्या विशयाचेर आनी चित्रपट महोत्सवाक लागून गोंयांक फायदो जाता काय ना, आमकां घडोवन हाडचो काय ना, इतलो खर्च करचो काय ना, ह्या विशयाचेर जाणून जावपा खातीर आमच्या वांगडा आसा शर्मत पै रायतुरकार, जे ESGचे गव्हर्निंग कावन्सील बॉडी मेंबर आसा आनी जे स्वता सिनेमॅटोग्राफर जावन आसा. शर्मत बाब, येवकार तुमकां. तुमी चित्रपट महोत्सवाची सगळी तयारी केल्ली आसा. आतां आमी शूट करता ताच्या 2 दिसांनी चित्रपट महोत्सव सुरू जातलो. पूण एक बोवाळ चल्ला की कोंकणी चित्रपट जाणी केल्ले पयलीं, स्पेशली गोवन चित्रपट, कोंकणी मराठीचे गोवन चित्रपट तांकां स्लॉटूच मेळूना. न्ही, बेजिकली कशें आसा, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ताका काही सेक्शन्स असतात. फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॅनोरमा हें सेक्शन आसता, कॉम्पिटिशन तातूंत वर्ल्ड सिनेमा जाता. पयलीं एक सेक्शन आसतालें जें इंडियन प्रिमियर सेक्शन म्हणून आशिल्लें आनी ह्या इंडियन प्रिमियर सेक्शनान जी नवी पिक्चरां जातालीं तयार, हांकां एक खंय ना खंय तरी एक स्क्रिनींग करून जी बरी आसात तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी तातूंत मेळटाली. मोस्टली बॉलिवूडच हाडटाले. न्ही, बॉलिवूड आसतालें पूण काही गोंयची फिल्मां सुद्दां तातूंत आसतालीं. फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र तालकाची काही पिक्चरां तातूंत भितर दाखयल्लीं आसात. आमचे दामू नायकाचें जें जागोर म्हणून जें बऱ्यांतलें बरें पिक्चर आशिल्लें तेंय बी तातूंत दाखयल्लें आसा. अशीं कितलींशींच पिक्चरां तातूंत भितर दाखयलीं. पूण डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जें आसा हांणी समहाव बिकॉज ऑफ सम रिजन तें सेक्शन बंद केलें आनी ताका लागून खंयच जागो उरलो ना की आमच्या गोंयच्या फिल्माक एक हातूंत धाडपा खातीर. इंडियन पॅनोरमान भितर आमची काही गोंयची फिल्मां आसात, ही प्रयत्न करतात की तातूंत येवचे आनी फाटलीं 2 वर्सां म्हणजे पोरू आनी अंदूय बी एक आमचे कोंकणी फिल्माक तातूंत चान्स पडिल्लो आसा. पोरू आमचें दिगंत पिक्चर हें इंडियन पॅनोरमा सेक्शनान आशिल्लें. अंदू बागा बीच हें लक्ष्मीकांत शेटगांवकराचें, ताजें पिक्चर अंदू इंडियन पॅनोरमान भितर आसा. ही एक आमचे खातीर तशी अभिमानाची गजाल आसा. पूण त्या भायर अजून आनी कितलींशींच पिक्चरां फिल्मां अजून गोंयान भितर प्रोड्यूस केली जातात. हांच्या खातीर खंय ना खंय तरी दाखोवपाचो एक अरेंजमेंट जावपाक जाय अशें म्हाकाय स्वताक दिसता. काही म्हयन्या 1-1.5 म्हयन्या पयलीं जेन्ना सेंटराचे मिनिस्टर ते जेन्ना हांगा आशिल्ले, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, त्या वेळार तांचे कडेन हो विशय थंय मांडलो आनी तांचे कडेन विशय मांडले उपरांत आमचे वायस चेअरमॅनूय थंय आशिल्ले, तेय बी तांचे कडेन उलयले. तांणी आग्रही मागणी केली थंय आनी हें केले नंतर त्या मिनिस्टरांनी स्वता थंय भायर येवन प्रेसाकूय बी थंय सांगिल्लें आसा, इट इज ऑन रेकॉर्ड, की गोंयच्या फिल्म मेकरांची ही मागणी ही एकदम रास्त मागणी आसा आनी ही मागणी जी आसा ही आपूण स्वता DFF कडेन मागून हांचे खातीर गोंयचे फिल्म्स दाखोवपा खातीर आमी तो स्लॉट दवरपाचो प्रयत्न करतले. हय, पूण कालांतरान जें तांचे कडल्यान जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. आमचे कडल्यान सुद्दां टायम एंड अगेन तांकां जेन्ना रिक्वेस्ट गेले तेन्ना अशें एक काही गोश्टी आयल्यो की जितले टोटल स्लॉट्स आसतात 10 दिसांचे, ह्या टोटल स्लॉट्सान जितले स्लॉट आसा ताज्या परसूय चड एप्लिकेशनां टोटल ऑल ओवर वर्ल्डाची ह्या खेपे आयिल्लीं आसात. तेन्ना इट वील बी लिटल डिफिकल्ट बी अशें करून आमकां काही गोश्टी सांगल्यो गेल्यो. पूण आतां भीक मागची कित्याक पडपाची ना, कारण कशें जाता, शेवटी कितलेंय जरी जालो, ESG इज वन ऑफ द ऑर्गनायझींग पार्टनर आमचो गोवा गव्हर्मेंट जो आसा. बट समहाव अजून एंटायर जी टेक्निकल पार्ट जो आसा हो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवलूच तातूंत भितर दे आर द डिसिजन मेकर्स. सो तांचे कडेन कन्सल्ट केल्या शिवाय ही गोश्ट सद्याक तरी जायना. हांव फुडाराचें उलयना, सद्याक तरी जायना आनी ताका लागून नंतर आमी मुख्यमंत्र्या पर्यंत विशय व्हरून मुख्यमंत्र्यांनी स्वता मागीर ताजेर फूट डावन केलो आनी सांगलें की ना, यू हॅव टू गीव दॅट आमचो जो गोंयकारांचो म्हणून आमचो इतलो हांगा आमी पिक्चर करतात, हांगा आमी इतले म्हयने ताजे भितर त्रास काडटात आनी गोंयच्या फिल्मांक जर तुमी तातूंत जागो दिनात जाल्यार वॉट इज द यूज. आनी ताजे नंतर आतां मागीर आमी आमच्या फिल्मांचें स्क्रिनींग केलें आनी स्क्रिनींग करून आतां तांचे पर्यंत पावयल्लें आसा आनी तांणी बी प्रॉमीस केलां की आमी वी वील
गिव एटलिस्ट जितली मिनिमम आमी दिल्या. नाही तर प्रश्न हो आसा की पयलीं म्हणल्यार तांणी 8 स्लॉट ते नंतर पावले 4 स्लॉट म्हणजे आमी तांचे कडेन भीक मागता की बाबा आमकां स्क्रिनिंगाक टायम दी अशें म्हणून. न्ही विशय कसो आसा शेवटी ऑर्गनायझिंगान भितर बोथ आर इन द ऑर्गनायझींग. सो आमचे कडल्यान जितल्या प्रकारची आग्रही मागणी कदाचित पयलीं सुरवातेक इन द अर्लियर डेज बिकॉज वी ऑल्सो थॉट की जेन्ना मिनिस्टरान स्वता जेन्ना ताजेर मान्यता दिल्ली आसा आणि मिनिस्टर ही इज सेईंग इट इज आय विल इन्फॉर्म इट टू DFF, आय विल गेट इट डन, देन इट इज नॉट टॉम डिक अँड हॅरीज वर्ड न्ही. वॉट आय अंडरस्टँड फ्रॉम द एंटायर थिंग इज दॅट तूं अजून म्हणून तरी पूण सांगता की MOU जेन्ना सायन जाता पळय बिटवीन ESG आणि DFF INB मिनिस्ट्री तेन्ना तुजो विष्णू वाघ नासता. एक्झॅक्टली थंय ब्युरोक्रेट आय विल कम टू द पॉयंट. कितें जाता ना समहाव जेन्ना MOU सायन करपाक हांगाच्यान आमचे प्रतिनिधी दिल्लीक वतात. प्रतिनिधी म्हणजे चीफ सेक्रेटरी. एक्झॅक्टली त्या वेळार चीफ सेक्रेटरी आणि आमचे इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरीज आसता हे वतात आणि हाका लागून कितें जाता ज्यो काही गोष्टी फायनली दे आर ऑल्सो गव्हर्मेंट सर्वंट्स थंय ज्यो गोष्टी आग्रहान जंय थंय मांडपाक जाय हे ते मांडपाक पावनात. एसर्ट करपाक पावनात. एक्झॅक्टली आमी हो विशय आमच्या जनरल बॉडीन सुद्दां आणि आमच्या भितर आमी हो आतां ह्या वर्सा चड करून प्रामुख्यान आमच्या लक्षान आयलो कारण कोंकणी फिल्म मेकर्सांची ही मागणी एकूच अशें न्ही आनीक काही मुद्दे आसात जे हांव एंटायरली सद्याक डिस्क्लोज करूंक शकना पूण हे आमी तांचे कडेन डिस्कस करून हे तुमी MOUन भितर इन्क्लूड करचें अशें म्हणून मागिल्लें पूण समहाव थंय गेल्या नंतर आय डोंट नो अंडर वॉट प्रेशर किंवा थंय फायनली आमचे जे हांगा चीफ सेक्रेटरी आसात किंवा अन्य सेक्रेटरी आसा हे शेवटी तांच्यांतल्यानूच आयिल्ले आसतात हांगा. सो ते जे पळय काही गोष्टींनी घडये कदाचित प्रेशरायज जाता आसतले किंवा ते तांकां कशे भशेन कितें कन्विन्स करता आसतले. एक्झॅक्टली सो ताका लागून आमच्यो काही ज्यो मागण्यो सो आमी ह्या खेपे सुद्दां ताका लागून एक विशय मांडिल्लो आसा की जे MOU सायन करतात थंय तातूंत भितर ESGचो चेअरमॅन ऑर व्हायस चेअरमॅन जे कोण आसात दे शूड रिप्रेझेंट. पयलीं कशें जातालें सदांच ESGचो चेअरमॅन हो मुख्यमंत्री आसतालो सो मुख्यमंत्र्यान तें MOU सायन करपाक थंय वचप हें तितलें हें जायना आशिल्लें प्रोटोकॉलान म्हणून ताका लागून मागीर चीफ सेक्रेटरी आनी सेक्रेटरी वताले. पूण आतां ESGच्या हातूंत सुद्दां विष्णू वाघा सारको एबल मनीस आमचो आज व्हायस चेअरमॅन आसा तेन्ना ही कॅन ऑलवेज रिप्रेझेंट ESG थंय वचून ही कॅन ऑलवेज डू इट. सो आमी एक मागणी केल्ली आसा आमच्या सरकारा कडेन सुद्दां आणि ESGच्या आमच्या गव्हर्निंग बॉडीन सुद्दां आमी ह्या गोष्टींचेर एक हाजे पर्यंत पाविल्ले आसात निश्चया पर्यंत की आमचो ESGचो मनीस ESGचो हायर ऑफिसर किंवा आमचो जो पळय व्हायस चेअरमॅन जे कोण आसात दे शूड गो अँड फायल. आतां फ्युचरान हे त्रास जावचे ना जावचे न्ही म्हणून आमचे प्रयत्न चालू आसात. एक आनी एक गजाल आसा की गोंयाक रिप्रेझेंटेशन मेळना भितर मेळना भायर जे मेळटाले पळय न्ही 2004 जेन्ना मनोहर पर्रीकरान इफी स्टार्ट जाली तेन्ना लोकांक मुवी कांयच खबर नाशिल्लो. तांकां भायरचो कार्निवाल स्टायल शिगमो स्टायल एटमॉस्फियर आशिल्लो जात्राच टायप जाताली ती चलताली. सडनली तुमी एक्सपेंडिचर म्हणटा आनी ते कट करून उडयता म्हणजे लोकांक कितें मेळटा इफीक लागून. न्ही बेजिकली जेन्ना 2004 सालान इफी गोंयान आयलो फर्स्ट टायम आनी तेन्ना ज्या प्रकारचे पयल्या वर्साचे इफीचें स्वरूप जें आशिल्लें तातूंत तेन्नाचे आमचे जे आतांचे मुख्यमंत्री आसात ते तेन्नाय मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांणी एक ओवरऑल प्रयत्न केल्लो की फिल्म फेस्टिवलाच्या नांवान शक्य जाताल्या खंय तरी एक फिल्म कल्चर गोंयान हाडपाचो एक प्रयत्न जावपाक जाय. फिल्म कल्चर मागीर गोंयान कित्याक हाडप जाल्यार एक गोश्ट हांव सांगपाक शकता की फिल्म इंडस्ट्रीन भितर प्रचंड पोटेन्शियल आसा. हांव स्वता मुंबय आशिल्लो फिल्म इंडस्ट्रीन 5-6 वर्सां थंय आशिल्लो सो आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड ज्या प्रकारचो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जाता ज्या प्रकारचो ओवरऑल सरावंडिंगान भितर एक बिझनेस आनी सगळ्यो गोश्टी ज्यो पळय बूस्ट जातात फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान ती फिल्म इंडस्ट्री गोंयान खंय तरी टॅप जावपाक जाय. इफी हाडपाक जाय. एक्झॅक्टली इफीचे भायले हय ना 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 नॉट ओन्ली इफी म्हळ्यार कितें जाता इफी इज नॉट जस्ट अ फिल्म फेस्टिवल. एक कितें तरी एक ताचेर भितर जर एक वातावरण निर्मिती जातली जाल्यार खंय ना खंय तरी एक सेंटर पॉयंट आनी एक मोटिवेशनल पॉयंट म्हणून कितें तरी जाय पडटा. इफी वॉज जस्ट दॅट मोटिवेशनल पॉयंट. आमी जर पळयत पयलींच्या वेळार जी काही गोंयान फिल्मां तयार जाल्लीं ती जर सोडलीं
निर्मण आनी भुंयारांतलो मनीस अशी काही जी आशिल्ली ती सोडली जाल्यार कालांतरान मदीं केन्ना हांगा फिल्म म्हणून तयार जालें ना. फिल्म म्हणटा आसतना आय एम स्पीकिंग अबाउट क्वॉलिटी फिल्म. सो इफीच्या निमित्तान परत ह्या गोष्टीक चालना मेळ्ळी. हे गोष्टीक तरी सगळे म्हजे कडेन मान्य करतले की इफी सुरवात जाल्ल्यान नवीन नवीन प्रोड्युसर फिल्म मेकर तयार जावपाक लागले. कित्याक खंय तरी भितर एक आशा निर्माण जाली की आमी जे फिल्म तयार करतात हें दाखोवपाची संदी आमकां खंय ना खंय तरी मेळटली. आमी जी कलाकृती तयार केल्या ही कलाकृती फक्त देशभरान न्ही तर जगभराचे जे प्रतिनिधी हांगा येतात तांक पळोवन ते एप्रिशिएट करतले आनी आमच्या कलेक खंय तरी वाव मेळटलो, वाडपाची संदी आमकां मेळटली. ह्याका लागून ह्या गोष्टीचे खातीर इफीचो खूब मोठो परिणाम थंय जालो. पूण इफीच्या येवपान भितर जें पळय ओवरऑल गोंयकारांक सामील करून घेवपा खातीर म्हणून बरें आसा. इफी इज समथींग टेक्निकल अशें धरुया आमी, कारण हांगा फिल्म्स दाखयतात. कारण इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणटात तेन्ना जगभरांतले वेगळे वेगळे चित्रपट वेगळे वेगळे सब्जेक्टा वयले वेगळे वेगळे भाशांतले चित्रपट हांगा दाखयतात. हातूंत जनरल मनीस डायरेक्टली इन्वॉल्व जावंक शकना. पूण जरी डायरेक्टली जालो ना काही पेरिफेरल एक्टिविटीज तयार करून ताच्या निमित्तान ह्या सगळ्या लोकांक तातूंत भितर इन्वॉल्व करून घेवप. हाका लागून म्हणून सुरवातीचे इफीन आता करिना एक्झॅक्टली. पूण पूर्व सुद्दां पर्यंत हे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयभरांत जाल्ले आसात. ओनू काही फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट्स आय वूड कॉल इट टेम्पररी, काही टेम्पररी फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट्स किंवा अश्यो ज्यो गजाली आसात हाका लागून थोडोसो म्हाका दिसता सरकारान ह्या फाटी हात आखुडतो घेतलो आसा. एक वायड स्क्रीन घालून थंय मूवी दाखयताले बीच फेस्ट सिनेमा. थंय कितलो खर्च येतालो की तुमकां फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट्स जाले? बीच स्क्रीनिंग आसात पळय न्ही, बीच स्क्रीनिंग हाका मोठोसो फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट येता इतल्याचो भाग ना. पूण बीच स्क्रीनिंग बंद करपा फाटल्यान वेगळी कारणां आसात. बीच स्क्रीनिंग बेजिकली कितें जातालें, बीचार तुमी जर दाखयतात जाल्यार यू ओन्ली शो कमर्शियल एंड पॉप्युलर सिनेमा. कारण हळूहळू सुद्दां कशें आसा, प्रत्येक फिल्म मेकराचे रायट्स असतात. यू हॅव टू टेक दोज रायट्स. जी फिल्मां हातून सुद्दां दाखयतात ती प्रत्येक फिल्म ताजे प्रत्येकाचो फिल्म मेकर जो आसता तो एक स्क्रीनिंग करपा खातीर तुमकां रायट्स दिता. सो जेन्ना आमी पब्लीक स्क्रीनिंग करतात तेन्ना पब्लीक स्क्रीनिंग करता तातूंत खुबशे रायट्सांचे प्रॉब्लेम्स येतात. शिवाय ओपन जेन्ना थंय दवरतात तेन्ना काही घटनाय बी अश्यो मध्यंतरी काही ओपन हातून ज्यो घडल्यो जाका लागून असो एक विचार आयलो की ते न्यूसन्स जावचे न्ही. बरें, ते जाल्ल्यान दुसरे तुमी जे इफीच्या भायर ईएससीच्या भायर जे तुमी एटमॉस्फियर क्रिएट करताले ते कित्याक मागीर थंय तर तुमकां जोड सगळो एटमॉस्फियर आसतलो. इफीच्या भायर हांगा जो आतां एंटायर ही जी एरिया आसा पोरू आमी काही कार्यक्रम थंय जाले ना ताका लागून टोटल सायलंट इफी जाल्ली. पूण ओनू भायर कॉर्निशाचेर 3 स्टेजी आसतल्यो. 3 स्टेजींनी वेगळे वेगळे कार्यक्रम थंय चालू आसतले. म्हणजे जे काही लोक इफी पळोवपा खातीर म्हणून हांगा येतात आनी जांकां ओन्ली बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी आनी दे कॅनॉट गेट अ डेलिगेट कार्ड ते भितर सरूंक शकले ना तरी सुद्दां तांकां भायर पुरेपूर टोटल एंटरटेनमेंटाचो भायर भाग पळोवंक मेळटलो. हे ओनू आसतलें. ओके, आनी एक गजाल आसा की फिल्म फेस्टिवल आमी स्वताचेर घेतले म्हणटा. एका वटेन अशें आशिल्लें की आमी क्युरेट सुद्दां केल्ली 2 सेक्शनां. सद्या ती सुद्दां तुमी बंद केली. खंयची सेक्शनां? 2 जाण आशिल्ले क्युरेटर्स ट्रेन करून हाडिल्ले आनी दे हॅड क्युरेटेड सेक्शन्स ऑल्सो. हय, बट दिस टायम ते क्युरेटरूय ना आनी ती सेक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट खंयची आमची शॉर्ट फिल्म्स आनी हाजे बद्दल? नो, दे हॅड क्युरेटेड sections of the films that particular point of time. One is Saish Gandhi, I don't know another guy, he's also at Saish. हय, but तांकां ट्रेन करून हाडले, तांचेर तुमी इन्वेस्ट केले ESGन. पूण जेन्ना तुमी ESG टेक ओवर केली तेन्ना कोणाकूच ट्रेन करपाची गजाल करिना, पूण तुमी टेक ओवर करपाची गजाल करता. ना 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 बेजिकली आतां तूं जो म्हणटा साईश गांधी हॅड लेफ्ट लॉंग बॅक. बेजिकली आय वुडंट कॉल इट टेक ओवर. जनरल गव्हर्निंग बॉडी आनी आमची बॉडीज जेन्ना चेंज जाल्यो तेन्ना नथींग हॅज चेंज्ड एक्चुअली. ऑफकोर्स तुम्ही जे नथिंग, समथिंग शुड चेंज फॉर बेटर. हातून भितर मॅनेजमेंट किंवा स्टाफ जे आसा पळय न्ही दे हॅव नॉट चेंज्ड. वेन आय से नथींग हॅज चेंज्ड टेक ओवर म्हणपा सारकी गोष्ट कांय जाल्ली